कितें कितें तुमकां दिसना अंतलो एक तुजे लागीं आसा म्हूण तूं जाणय बायबल म्हणटा आमकां आंज बोडवे राखणे आसात म्हूण पूण हांव मानता की आमचो दुस्मान सोयतान आमचे फाटल्यान थोडे देंवचार धाडून दिता आनी म्हाका दिसता की तो बरोच लागीं आसा पळोवंक ताका सोयग मेवता जाल्यार आनी आमी जाणो की तो आमकां फोटी मारता कोण पूण हें जाणो की देंवचार फोटकिरो म्हूण पुना नकलो कितल्यो तसल्यो फोटी आमी सोत मानता चोरी आमकां खबर आसा की देंवचार एक फोटकिरो म्हूण हांव विसरची ना ती अस्तोरेक जी आल्ताराशी रोडोट आयली ओ हांव उचंबोल जाल्या जॉयस हांवें म्हटलें कितें जालें आनी तिणें म्हटलें पळय देंवचार म्हाका ह्यो फोटकी मारता आनी हांव उचंबोल जाल्या हांवें म्हटलें देंवचार तुका फोटी मारता वय 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 आनी तूं उचांबोल आसा पूण तूं जाणो तो तुका सांगता त्यो फोटी म्हूण आनी तें अशें ओ देखून हांव चिंता केन्ना एका चित्राक 1000 उतरांची किंमत आसा आनी तूं जाणो हे कॉन्फरन्स सातोल्यान आसा मोन तोंड लाहाराचेर आनी आनी हांव खुशाल आसां आयची रात सुरू करूंक शिकोवन दिवंक मोना विशीं तर आयज रात्री हांव मोना विशीं उलयतलीं मोना विशीं मोन 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 दिसना तुका तूं मोनाच्या झुजामालार शिकयता ते पुरो म्हूण लोक ते आयकोन वाजेला जॉयस फकत वाजेला बरें हांव मोनावेर खूब शिकयता पूण तूं जाणय ते सुवातेर आमचे सगळे प्रश्न सुरू जातात आनी देखून हांवें चिंतलें तें जावन आसा देवान म्हाका कोर म्हूण सांगलेलें बरें 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 तसल्यो वस्तू आमच्यान आयकोंक फावना म्हूण सारकें आमी चतूर रावूंक जाय आमच्या चिंताचेर कारण आमी जाणो देंवचार एक फोटकिरो म्हूण खरेंच जॉयस तुका खरेंच दिसता लोकांक हातून कितें पूण मेळत म्हूण तूं एक फोकांडी ओ हांव अपेक्षा दवरतां हांव आनी म्हजो संदेश तुमकां आवडटा म्हूण पूण तरूय आसतना हांव चिंतूंक पडलें बरें कितें कितेंय जावं देवाक आर्गां दी आयज रातीक हांव देवाचें उतर परगोडटाना हांव सोट मानता आमकां सुटका मेवतली ओ तूं जाणय तुय शिकोण दिवन फकत 4 मिनीट जाले आनी 3 लोक भायर गेलो तुय आसा दोगां तांकां झेम पडली तरी पूण तूं न्हेसला परी ते आउटफीट पळय ते पळोवन हांसपाचें पूण हांवें हाचेर कितलो तोकोस घेतला की आतां म्हाकाच कळना एक मिनीट राव म्हाका दिसता आमी रिवायंड करून ही मिटींग परत सुरू करपाची तुमी कितलीं जाणां कबूल आसात परत सुरू करूंक आनी देंवचाराक ताच्या जाग्यार दवरूंक आमेन तर जशें हांवें म्हटलां आयज रात्री हांव शिकयतलीं मोनाचेर तेमोन दिसना तुका तूं मोनाच्या झुजामालार शिकयता ते पुरो म्हूण ना ना दिसना लोकांक ताची उपगोण आयल्या ना, ना. जॉयस ना हांव मोना वयर खूब शिकवना कारण मनूच आमचे व्हड प्रश्न मन एक झुजाचें माल आनी आमी चिंताव ते आनी आमी म्हणटाव ती आमची मनोवृत्ती जाता आनी मनोवृत्ती आमचे लहार जाता आनी ह्या सवतल्यान हांव मन तोंड लहार आनी मनोवृत्ती हाचेर शिकयता आनी हांव मना विशीं शिकयतली आनी तूं हांगा रावल्यार तुवें आयकोचें पडटलें पयला हांव देंवचाराक पोत्तीपाल करूंक शिकता हांव ताका म्हजी तकली खावंक दितां आमच्या चिंतना विशीं चतूर रावंक जाय कित्याक तूं जाणय देंवचार एक फोटकिरो खरेंच जॉयस तुका खरेंच दिसता लोकांक हातून कितें पूण मेळटा म्हणून वय जेरूल तूं सारकें वय जेरूल स्पिशेस, तांचें सारकें जिवीत मुदा स्पिशेस. जातलें तूं ओगी राव
तूं आयला ते दोलीन परत घसरोन वच. म्हजो आत्मविश्वास हांव क्रिस्तांव थंय आसा तांतून आनी हांव जाणा हांव कोण ती. म्हाका देवान मागला. देवाचें प्रामाणीकपण इवांजेल पोरगोटूंक आपयलां. तर हांवें म्हटलां तशें आयज रात्री हांव उतर पोरगोटाना. तुका सुटका मेलतली, सुटका मेलतली. तू जाणोय तूय शिकोण दिवन फकत 4 मिनिट जाले आणि 3 लोक भायर गेले. तेंच ते परत तेंच तुय आसा दोगां तांकां झेम पडली. तरी पूण तूं नेसला ते आउटफिट पळोवन हांसपाचे. म्हाका म्हजी आउटफीट बरी लागता. हांव सोत मानता हांव रोचपी आनी देवान म्हाका मागला आनी म्हाका जेरूल दिसना हांव 67 वर्सांची म्हूण. आनी हांव व्यायाम कोत्ता आनी म्हजी बरी काळजी घेता. आनी तूं फकत चावला देंवचारा, कित्याक हांव एके रॉकिंग चॅराचेर ना. आयज रात्री कांय करिनासतना फकत रुडान हांव भोगता तें. जो लोक भायर गेला ताचे विशीं म्हज्यान फकत एकूच म्हणून येता, ती तर गेली तांकां एक बरोतला बरो संदेश चुकतलो. वच, तूं आयला थंयथान जेजूच्या नांवान. बरें तर कितल्यांक सजमणी मेवली. आतां आमकां मागलेले आदार दिवपी आसात. 1 वर्स फाटीं हांवें तांकां म्हटलें म्हाका एक देंवचार करचो म्हज्या बुजाक लागूंक जाता. तो मॅग्नेटाक लागता. ताणें बरें काम केलें. म्हाका जाय आसलें तुका थावें जावंक देंवचाराक फुडो करूंक 2 रस्ते ना. तुज्यान ताका सोत मानूं येता आनी सकल 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 वचूं येता. तुज्यान शिको येता करून बायबल कर म्हूण सांगता तें आनी तुज्यान ती वायट चिंतना भायर करूं येता. तुज्यान शिको येता करूंक जेजून केलें तें देंवचारा पोत्ती पाल करूंक. तें बरयल्लें आसा, तें बरयल्लें आसा, तें बरयल्लें आसा. तूं तुजें उतर जाणूय आनी तुवें गरज तुजें उतर वापरूंक. खात्री करूंक दुस्मान तुका पिड्यार करिनाक जावंक. तर आयज रात्री हांव तुमचे लागीं उलयतलीं मना विशीं आनी हांव माफी मागोना. कारण मनाची आनी आमची चिंतना एकदमूच म्हत्वाची. आनी केन्नाय आमचे लागीं गजाल्यो मूल वस्तू आसात तांची आमी आजून परत खबरूच दवरिना. आमी अवचीत आमकां जाय तो त्रास दिवंक पावतात आनी आमकां कळना कितें वायट जालां तें. कोण पूण ह्या बिल्डिंगान मनाचे प्रश्न आजुनूय आसात. वाचूया रोमकारांक 8 वर्स 4. आर्गा दोन्या आयज रात्री ह्या उतराक. हांव सोत मानता लोकांक सुटका दितलें म्हूण. रोमकारांक 8:4 जे प्रमाणीकपण सोमितेचो हेतू आसलो ते आमच्यान पूर्णतायेन जोडूंक घेवंक जाता. कित्याक आमी आतां पातकी मनशा स्वयंभा वंडात ते वाटेन न्हय, पूण पवित्र आत्म्याचे वाटेन जियेता. तर देवाक आर्गां आमी जियेना पोरण्या सोमुर्तेचे नेम आनी कायद्या खाला, पूण कायदो आमच्या काळजान बरयलेलो आसा. आनी जरी पवित्र आत्म्यान मार्ग दाखयल्यार हुकूम आत्म्याचो आसल्यार जाल्यार आमी पूर्णतायेन कायद्याचो पालतले. आमचे जिवीत किडीचे हेतू आनी गरजां विशीं हुकूम घेवपी न्हय, पूण पवित्र आत्म्या खाला चलोंक जाय. पवित्र आत्म्यान चलोंक कुडीचो हुकुमान चलो नेजो. आमी पवित्र आत्म्याच्या हुकुमांत चलोंक जाय. हाची सजमण कूड आमचे लागीं उलोवची ना, फोर्स करची ना, दुसऱ्या मागार व्हरची ना. देंवचार आमचे मनाक उजार कोत्तलो. आमचें मन जाता आमची उतरां, आमची चिंतना आनी आमची उतरां जातात आमचे मनोवृत्ती. आमची मनोवृत्ती जाता आमचे लहार. आनी तुका कळचे आदीं आमी वोट गोंडोलान आसा आनी देंवचाराक शिंता आनी कितें वायट जालां तें आमकां खबर ना. आनी हें आमकां जबाबदारी ना म्हूण खात्री करूंक जाय की आमचें मन धरूंक जिवीत रोचता त्या स्थितीन. कित्याक जे कोण कुडीचेर आसात तांकां पवित्र न्हय ते आशा हुकूम दिता, मनान बदलता आनी कुडीक आवडटा त्या वस्तूंची वाट पळयता. हें इतलें सोंपें. तें अशें तूं जर कुडीन चलताय कारण तुजें मन कुडीचेर आनी कुडीच्या गरजांचेर आसा. आनी जे कोण पवित्र आत्म्यान जियेतात आनी आत्म्या विशीं तांकां हुकूम मेवता ते आपलें मन दवरतात आनी त्यो वस्तू सोदतात ज्यो पवित्र आत्म्यांक वाखाणटा. तर हांवें हें 3 वा 4 वर्सां फाटीं म्हणूंक सुरू केलें. मन पळय वेता, मनीस पाटल्यान वेता. तर तुजें मन एके वाटेन वेता, तूं पाटलाव कोत्तलो तेच वाटेन. वय जॉयस हांव चिंता तें म्हज्यान सांगो येजो. वय तुज्यान गरज तुवें चिंतूंक तूं कितें चिंताय पळय तें. आनी गरज तुवें सुरू करूंक होमवर्क
आनी न्हय फकत रावूंक खंयच्याय वेल्यार अजाप जातलें म्हूण गरज तुवें सुरू करूंक वायट चिंतना सकयल उडोवंक स्वताक शिकोवंक सारकें चिंतूंक तुवें लक्ष दवरूंक जाय कितें जाता तें तुज्या जिवितान जसो मनीस चिंता तसो तो आसता जर आमच्या चित्तान ताबार आसल्यार आमच्यान आमचो आनंद आमची शांती आनी जायत्यो आमच्यो कोरण्यो ताब्यान दवरूं येता आतां हांव म्हणना नीट चिंतप केल्यार तुज्यान दर एक घडणी जिवितांतली ताब्यान करूं येता म्हूण पूण हांव चिंता जायते पावत अशें जाता एक घडणी विशीं आनी उपरांत ताचे वयर आमी चिंतप करता सगलें मेलोन दुसऱ्याच पावंड्यार आनी अकस्मात ही वस्त जी सुरवातेक येदो व्हडलो प्रश्न लासली आतां एक वायट सोपन आनी राखूच जाता कारण आमी त्या विशीं कशें नियाळटालीं चिंतालीं तें नकळत कोणाच्यान आमेन म्हणूं येता वय जस म्हज्यान करिनेचो म्हज्यान ताब्यान म्हजी चिंतना ताब्यान दवरिनेचो म्हज्यान तें करिनेचो म्हाका तातूंत एक प्रश्न आसा म्हज्यान करिनेचो 2 तिमोथाक 1:7 म्हणटा कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजदू करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन बोधता भावा भयणाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंडोवण्यो दोमावूंक शक्ती दिता देवान आमकां एक मजबूत मन दिलां ताणें आमकां बेजूद आत्मो दिवंक ना जो भियेता दुस्माना मुखार अज्यो फोटी तो आमकां सांगोंक सोदता पूण आमकां आत्मो आसा शिस्तीचो आनी स्वता ताब्याचो तुका आसा आत्मो शिस्तीचो आनी स्वता ताब्याचो परत म्हणो नाका म्हाका स्वताचो ताबो ना परत म्हणो नाका हांव एक शिस्त राखपाचो मनीस न्हय हांव परवा करिना जर हे म्हणत हांव स्वर्गार गेल्यार आमी सुरवात करूंक जाय देव म्हणटा तें म्हणोंक आनी आमी चिंता तें बंद करूंक आमकां कशें दिसता संवसार कितें म्हणटा आमचे इश्ट कितें म्हणटात मामा कितें म्हणटात डॅडी कितें म्हणटा आमी सुरू करूंक जाय म्हणोंक देव म्हणटा तें आनी ताचे सवे कबलात करूंक जाय जर तुमचे मदलो दोग कबलात करतात शक्तिवन वस्त जावंक लागतल्यो पवित्र आत्मा हांगा आसा ह्या संवसारांत आनी म्हाका गमलां ताचेशी कबलात कोत्तेली तेन्ना म्हाका मेलोत देवाचो प्लॅन म्हज्या जिवितान पूण न्हय फकत एकाच सुमनाक गोडयेक जाय थोडो वेळ जेन्ना आयताराक सकाळीं म्हाका प्रासदीक दिसता हे आनी परत जावंक जाय आनी हांव खरेंच चिंता अशें आमी बरें झूज भावार्थाचें झुजतात म्हूण एक झूज आसा देंवचा सोंपेपणी सोदपाचो ना तरी पूण सोयोग आसा खेरीत सोयोग पूण तरूय तें म्हजे थंय घडत खंय जोर हांव प्रवचन करता आनी निरोप पयलोच दिलो आनी घडयेक 5 लोक पाटल्याच्या रुवांतले उठले आनी वेतात पयली वस्त जी तो ल्हान देंवचार इश्ट म्हणटा तुवें ताका अपमान करता अशें कितें म्हटलें तुवें तें आतां केलें आनी दर पावटी दुस्मान अशें म्हणटोच तुजो आत्मविश्वास चोरूंक सोदतोच तो तुका दिरिश्ट जावपाचो आडायता आनी झुजारी म्हणोंक आनी करूंक जें तूं मानताय देवान तुज्या काळजान घातलां म्हूण दुस्मान आमचेर ताबो घालूंक सोदता भिरांतीन पूण देवान आमकां बेजूदाचो आत्मो दिवंक ना आमकां सगल्यांक आमच्या मनार आक्रमण जातालो सगल्या वेळ जेजू आमकां परत व्हरोंक ये पासून आनी आमी चिंतूंक जाय जें कितें आमी चिंताव तें फुडले पावटी जेन्ना तुका घाण घुटांची लहार येता बस आनी तुजें सवें भासाभास कर आनी तुकाच विचार हांव कितें म्हूण चिंतालीं काय आनी तुकाच सदांच मेळटलोय की चिंतना आसात वायट लहारांक तेंको दिवंक चडशे पावटी जेन्ना सोयरीगोदीन प्रश्न आसतात चिंतना आसात जी आमी उतरांनी रोचलेन जी आमी तेन्ना म्हणो जी आमचे आनी त्या मनशा सवें प्रॉब्लेम जालें आनी मागतात ही बसोन आनी अशें म्हाका पळयनाका हाची म्हाका गरज जेरूल तुका ताची गरज म्हाका ताची गरज तुका तें बरें लागोना तर म्हाकाच सांगतली कोलोस्करांक 3:1-2 हे ग्रांथ म्हाका आवडटो आनी आयज रात्री म्हाका ताचेर मातशें ओजोन दिवंक जाय आनी हांव चिंता तुमकां थोड्यांक आयकोंक जें हांव सांगता तो जाता थोड्या मिनिटान हे ग्रांथा वयर जावं येता पुरे कारान तूं हांगा कित्याक प्रवास केलो हांगा आसोंक जर तूं क्रिस्ता थंय उबारलो नव्या जिवितान भाग घेवन ताचें पुनर्जिवतपण मेलो लांतलो पोले आनी सोडून काड गिरेस्त सासणी बांदार
जे वयर आसा जंय क्रिस्त आसा देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो. आतां म्हाका दिसना आमी गजाल करता म्हूण. तूं जाणय फकत बसून रावन आनी स्वर्गा बदल दिसभर चिंतूंक आनी भांगारचे रस्ते आनी मोतयांचे दारवंटे आनी कुबा वोडपानाचे आनी आंज भोडवे वाजोंत्रां घेवन आनी तसल्यो वस्तू. हांव सोजमोतां चिंतूंक ज्या जिवितान जे आमकां मेलपाक जेजू मेलो. ताणें जी किंमत फारीक केली आमकां सुटका मेलच्याक. ताणें जी किंमत फारीक केली आमी जिविताचो आनंद घेवपाक आनी शांती मेळच्याक. खरेंच आमचे सोबती कितें जाता तें जावं आनी अपेक्षा मेळच्याक दर एका परिस्थितीन आनी आमचो मोग करूंक परवा करिनासतना लोकांच्या सांगण्यांक आजून सांगतात ते जोरी तर आमी वळखता त्या लोकांक सवे एकसारखे रावंक घडना तर आनी तरी व्यक्ती जावं येता देवाच्या आशिर्वादान आपोवन मेलोन करून कितें वेगळें आनी दुसरें आनी देवाक आर्गां दी आमी स्वतंत्र आसांव जे आसा ते आसोंक आनी आमकां दुसऱ्या परी जावपाची गरज ना. आतां पळय दुसरे वेस्ताक वेर्स 2. तुमचें दान मन दी, तुमचें दान मन दी, तुमचें दान मन दी आनी तुमचें दान मन दी. सर्गीच्या वस्तूचेर, सर्गीच्या वस्तूचेर, संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय. आनी हांव मागता की देवान आयज रात्री म्हज्या उतरांक मागूंक म्हाका सहयोग मेळोंक तुमचे थंय पावोंक आनी कोणाकूय जे पळयतात टीव्हीचेर ओ आयकतात कसल्या हेर रेकॉर्ड केल्ल्या अंतरा वरवीं की तुमी सोजमोतेल्या की देवान तुमच्या मनान इतली शक्ती घातल्या म्हणजे शक्ती जी आमी जाणो जावच्याक आजुनूय शिकोंक ना ती सोजमोनी मेलोंक जी शक्ती देवान तुज्या मनान घातल्या. रोचून काडपाची शक्ती तांतून भितर आसा ज्यो वस्तू एका मनशाच्यान प्राप्त करूं येता जर आमी नितायेन चिंतप करूंक शिकत. आनी तुजें मन इतलें मजबूत आसा की जर तुवें केन्नाय देवा थंय कबलूत केल्यार आनी तुवें मन थारार घेतल्यार हीच ती मुन्नी मन थाऱ्यार दवरूंक आनी थारारूच आसोंक तूं तो कमतीवन थाराव कोत्ताय. म्हणजे तूं मनान थारायताय की देवान म्हटलां तें कोणाच्यानय म्हणो येता. तूं जावन आसतलो एकलो येरा मदलो तो थारावो घेवंक. तुमकां थोड्यांक एक अचकीत मेळटलें. केन्नाय आमकां आमच्या गोंडलान लोवपाक बरें दिसता. बरें तूं जाणय हांव नकलो जोर्दी वोस केन्नाच म्हजे थंय घडत म्हूण. तूं जाणय म्हजें भुरगेंपण कितलें वायट आसलें आनी हांव जल्मोनी पोटाच्या दुसऱ्या बाजूक आनी म्हजीं वडिलां म्हाका मालत्रातात करी आनी म्हाका 3 वायट काजारां घडलेलीं आसात आनी हांव रिणांत आसां. आनी तुज्या गोंडोलाची खबर सांगोंक बंद कर आनी तुज्या जाबाबा वयर उलोवंक सुरू कर जे देवाच्या उतरान आसात. जे हांव तुका कितें आतां सांगता कोणाच्यान हें तुजे पासत करूंक जायना. ती एक वस्त जी तुवें सोजमूंक जाय. कोणाच्यान हें तुजे पासत करूंक जायना. हें आसा तें तुवेंच करूंक जाय. तुवें करूंक जाय तुजे पासत. जेन्ना तूं तुज्या मनान थारायताय जर तुज्यान तो फॉर्मुला सोदूंक जाता. हांवें देवाक सांगलां म्हाका दाखोवंक. तें कितें तें कितें कशें म्हज्यान लोकांक सोजमोंक जाता. ती ताणें फकत मनान थारावो घातल्यार तांच्यान कित्याच्यारूय जुयत बरो येता. तांच्यान तूं सांगता तें करूं येता. आमच्यान आमकां जाय तें करूंक नजो पूण तूं सांगताय तें आमच्या करूंक येता. आमच्यान कितेंय फुडो करूं येता जें जिवीत मुखार घालता जेजू वरवीं जो आमकां गोटाय दिता. आमी अस्कोतना आनी रुडकुले आमी झुजारी. बरें हें कितें एका मनशा भितर जायत कोडयेक कोणें ओजोन तितकें उणें करूंक जाय आनी तांणी तोजवीत केल्या आनी तोजवीत पूण तरी म्हज्यान नेजो हांव कितलीं बुकें हांव म्हज्यान नेजो आनी तेन्ना अकस्मात ती मनान थारायतात आनी तांचे लागीं उलोवन तुका कळटा हें वेगळें म्हूण तांकां खात्री जाल्या. तांकां आतां विस्वास जाला हांव वेतां म्हजी कुडीक बरी शेप दिवंक.
म्हज्या मनान थारावो घेतला हांव तेंच कोत्तेली आनी तें हें पोरी न्हय बरें तूं जाणय हांव हें कोत्तेली पूण म्हाका खरेंच भिरांत दिसता ते पार्टयेक सोनवारा दीस वचोंक हांवें तें खावत पळयना फुडें हांव जाणो हांव सांगतेली ओ ताबो घे जर हे केकीचो कुडको ना करूंक जायना तो तुज्यान कशें देंवचाराचो पोट विचलो येता तर तूं जाणय अरे हांव सांगता हांवें किकलीस पळयतोस हांवें एक डझन खावंक जाय ना खावंक नाका तूं एक डझन खाताय कारण तुवें तुका सांगलां तूं खातलोय म्हूण हांव तुका सांगता जर तुवें मनान थारायलां की तूं तुजी शेप सांबाळटलें आनी तुका थावें जाता रातयेन तें जावचें ना आनी तें एक व्हड भाग झुजाचो थंयसरूच सगळीं आपल्या मनान थारायतात सुमार 2 दिसांक आनी मागीर कितें आगोट जातोस आतां देरेपेन हांव तुका ह्या सुमारान हांगा रोडकुले जावंक दिवची ना तूं वेतलें एक झुजारी पोरी नोय रोडोन आनी थोड्यो वस्तू आसात ज्यो गरज तुवें मनान थारावो घेवंक तुवें तुज्या मनान थारूंक जाय आनी तें तुवें आतां करूंक जाय हांव रिणींतली मुकली जातलीं हांव म्हजे कुडीक बरे शेप हाडटलीं हांव म्हजें घर सारकें दवरतलीं हांव वेतेलीं शिकोंक उतर देवाचें हांव म्हाका शिस्त शिकोयतलीं रोजार करूंक आनी देवा थंय वेल सारूंक हांव मनान थारायतलीं की सगळें जें जेजू मेलो म्हाका दिवंक हांव तें घेतलीं जर कोणाच्यान तें घेवंक जाता म्हज्यान घेवंक जाता पूण आतां आयक बोब मारलेलूच जायना गोश्टी वावर करचो पडटा थोडी किंमत घेवंक जाय तुजे कुडीक त्रास दिवंक तूं मरचो नाय थोडो वेल भुकेल्यार तूं मरचो नाय तुका राग आयल्यार तूं मरचो नाय चड वावरून जर तुवें घर साप दवरल्यार चल तर ओ जय सांगा येवंक ना तुवें म्हाका बोब मारूंक घर साप दवरूंक तूं जाणय तुका खबर आसा जर आमचे भोंवतणी सगळें गोंडोलान आसा ती एक निशाणी आनी कितें व्हड गोंडोलान आसा म्हूण ओ तें मातशें वयल्यान गेलें हो न्हय बरें फुडें सरोन कांयच आनीक उपयोगाचें ना मन थारायला फुडें तूं आयज रात्री मन थाराय तुज्या जिविताचें कितें कोत्तलो म्हूण तुज्या मनान थाराय तूं म्हातारो जातोस तूं पोत्तून वावलून निराशी जावन पोवचो ना म्हूण हांव तुका सांगता म्हज्या जिविताची सुरवात बेकार जाली पूण म्हाका बरो शेवट मेळ्ळा आनी जर देवान म्हाका आतां घरा हाडला म्हाका बरो प्रवास मेळलो कारण हांव जाणो देवाचे कृपेन आनी काकुतीन हांव लोकांक आदार दिता म्हजें जिवीत दुसऱ्या लोकांचें जिवीत सुदारता आनी ताचे परस बरें कांयच ना तुजो जीव विबाडी नाका सुवार्थी जावन आनी आपल्याचें चिंतून आनी फकत तुजोच सांबाळ करून तुजो एक निर्णय घे की तूं जातलोय म्हूण सारको नमुनो आनी हांव तुका कितें सांगता म्हाका दिसता केन्नाय आमी चड उलोयता जशीं वय 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 हांव वचोन उणें कोत्तेली वय बरें कित्याक ओगी रावन तें करिनाय माफ कर तें खर लागलें पूण हें सत न्हय आमी उलयता आनी कितें कोत्तेली तें आनी उपरांत आमी कांयच करिना हांव खरेंच चिंता की जायते पावत आमी फकत आमचे आनी देवा मदें वस्तू दवरल्यात तातूंत आनिकूय शक्ती आसपाची आनी उपरांत कोण तुजेशी येवन म्हणटलो तुजो न्हय खरेंच तुजे भितर बदलप जाला कितल्यांक घडणी आसा ताचेर तुजें मन थारावंक जाय तुजो खूब उपकार जाल्यार पासून हांगा कोण आसा जो सुरोक्स नांव जावन उपजला आनी आत्मविस्वास ना आनी जाची भावना दुखवला दोर वेल तूं पाटी वावल्यार आनी सोंपेपणी ओकमान जाता कोणीय आंतून उबगवला बरें तुजा न्हय जाल्यार तुका तुजें मन थारूंक जाय हांव वाचतलीं दोर एक पुस्तक जें म्हाका हातान मेवता देवाचेर नितीचेर हांव शिकतलीं हांव देवाचें भुरगीं म्हूण हांव देवाचो मोग शिकतलीं हांव आत्मविस्वास शिकतलीं तो म्हाका मेलो सर तुजा न्हय आमी थोडे पावटी कितें करता म्हाका दिसता आमी चड उन्ना मारता विशयतान
आमी एक शेंदेस आयकोता जेजून विश्वास ते ओ वय कळ्ळें देवाक आर्गां हालेलुया क्रिस्ताक विस्वास हांव कोत्ता म्हाका दिसता केन्नाय की तेचेर पांकोंक रावंक जाय जेन्ना देव म्हाका दाखोवंक लागता की हांव जाणो पासून नासली तो म्हजो मोग कोत्ता म्हूण की तें खरेंच म्हज्या जिवितान प्रकाशन नासली हांवें ताचे वयर वरोस पळोवन चिंतचें पडलें एक वरोस देव म्हजो मोग कोत्ता देव म्हजो मोग कोत्ता आरशान पळोवन देव म्हजो मोग कोत्ता देव म्हजो मोग कोत्ता कांतांतल्यो वस्तू बरोवन देव म्हजो मोग कोत्ता कार्डांचेर त्यो बरोवन देव म्हजो मोग कोत्तात आनी मागीर अकस्मात एक दीस घडलें वूप आनी म्हाका तें मेवलें आनी कोणाच्यानूच तें म्हजें कुडलें व्हरोंक जायना कित्याक तें म्हजें तकलेन ना तें हांगा आसा चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोळ केली म्हूण सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगोडटा उपकार कर आनी मेळ choicemaya.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवंक आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी आमी संवसाराचे सरभोंवती क्रिस्ताचो मोग परगोटूंक